फाटले 22 दीस पणजी आझाद मैदानाचेर धरणे करपी आंगणवाडी सेविका ब्रेस्तारांच्या आमरण उपोशणाचेर सरकारान लक्ष घालूंक नाशिल्ल्यान आंगणवाडी कामगारांनी घेतला निर्णय। बोगस दस्तावेज तयार करून बेकायदेशीर पद्दतीन जमीन हडप करप तशेंच जमीन विक्री करप्यांची कारवाय करपाक क्रायम ब्रांच अधीक्षक नितीन वाल्सन हांच्या फुडारपणाखाला SIT स्थापन। बनावट दस्तावेज करून जमीन हडप करपी सुमार 30 प्रकरणां गोंयांत उघड। केंद्राच्या अग्निपथ येवजणेचो लाव घेवन सैन्यात 4 वर्सां देशसेवा करून गोंयांत परतुपी युवकांक पुलीस, अग्निशामक दळ तशेंच रान खात्यांत नोकऱ्यो आसतल्यो राखीव म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान दिल्या माहिती। आदले उपमुखेलमंत्री बाबू कवळेकार गोंय भाजपाचे उपाध्यक्ष जाल्यार आदले आमदार दयानंद सोपटे आनी जयेश साळगांवकर हांची सचिव पदार निवड। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्यांनी दिल्लीत वचून भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आनी गृहमंत्री अमित शाह हांची घेतली भेट। हांव पयलीं तमनार प्रकल्पा आड आशिल्लो पूण आतां सरकारा कडेन जोडल्या उपरांत म्हाका तंत्रगिन्यान समजलां आनी तमनार प्रकल्पा खातीर झाडां कापपाची गरज ना हें आश्वासन दिवपाक सोदतां म्हण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयला। जायका प्रकल्प बंद करून तो PWDन आपल्या हातांत घेवपाचो वेळ आयला म्हण भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल सांगता। नव्या राजभवन इमारतीत स्थलांतर जातकच सद्याची राजभवनाची इमारत पर्यटकां खातीर जातली उक्ती म्हण राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांच्यांनी केलां स्पश्ट। राजभवनाची पोरणी इमारत राष्ट्रीय स्मारक म्हण जाहीर। नव्या इमारती खातीर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांच्या हस्तुकीं बसयलो बुन्यादी फातर। गोंयच्यान चडांत चड अग्निवीरांची नोंदणी जावची म्हण गोंयच्या नौदळ फांट्याचो आसतलो यत्न अशें गोंयचे फ्लॅग ऑफिसर रियर ॲडमिरल विक्रम मेनन हांणी सांगलां। 10वी-12वेच्या पुरवणी परीक्षेक विद्यार्थ्यांचो कमी प्रतिसाद। 4 जुलयाच्यान 10वेची जाल्यार 24 जूनाच्यान 12वेची पुरवणी परीक्षा। 18-19 जूनाक राज्यांत उटंगराचो पावसाचो अदमास। पणजी हवामान खात्यान उक्तायला अदमास। राजभवना भायर आंदोलन करपी काँग्रेस फुडाऱ्यांक कार्यकर्त्याक पुलिशेन घेतले ताब्यांत। उद्देगांक जमीन दिवपाची प्रक्रिया जातली पारदर्शक। विधानसभेत अधिवेशनात ह्या संदर्भात धोरण जातलें संमत। उद्देग मंत्री माविन गुदिन्होन दिल्या माहिती।